जाल्यार शिगांव हांगासर शशिकांत वेळीप हेज्या उसाचें जें पीक ह्या वर्साचें आसलें तें जवळ जवळ रानदुकर तशेंच चानी आनी माकडांनी सगळें काबार केल्लें आसा. जवळ जवळ 20 टन ताका हेजें लॉस जाल्लें आसा. 1982 आमी ऊस रोयता हांगसर. कांय जाणां बापूय लोन काडटालो, आमी लोन काडटात. पूण लोन आमी परत कर्ज फेड करपाक शकना, कारण हेका जनावरां दुकरां लोन आनी कोण कामाक ना धंद्या आनी आमची घरां आमी सगळे अनएम्प्लॉईज. आमच्या घरां रोजगार कोणाच ना. आमी उसाचें पोट भरपाचें आनी आमची भुरग्यां बाळां पोसपाचें. म्हाजी 4 चेडवां, भावाले 2 आनी परत म्हागे भाव तोय लग्न जालो आसा, तेकाय रोजगार ना. खंयच कामां आयज पर्यंत गेलें ना. फक्त उसाचें आमगे जीवन. कांय जाणां फॉरेस्टा फुडें आमी वयता, तक्रार दितात. मामलेदारा सतीश प्रभू मामलेदार आसतना हांवें नोंद केल्लें, झेडूकूय नोंद केल्लो, शिवदास गांवकार आसलो. त्या टायमार तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें. तेजें एन्क्रोचमेंट म्हणून आमकां आयज पर्यंत बेनिफीट मेळोना. आयज आमी जगपाचें काय गळफांतलो मरपाचें आमकां खबर ना. कितले लॉस आसतले आतां सादारण तुमकां? जवळ जवळ आमकां 15 टनाचे वयर गेला लॉस. तुमकां वर्सान वर्स अशें हें करता. हय. आनी ते आमी आतां कोणी एकान ते येयली समज जाल्यार फॉरेस्ट हात बांदून वचपा खबरी म्हणून आमी कोणा आपयकय ना. आमकां भंय दिसता. आतां ह्या वर्सा कोण येवन गेले हांगासर एग्रीकल्चराचे बीन पळोवन गेले? फक्त फॅक्टरीचे मनीस काल तेंचे मुखार आडू दुकोर गेलो, गेतांचो फोटो मारून घेवन गेल्यात. 2012 मायनी बंद पडल्यो. हांव एक ट्रक ओनर, थंय फोंडा पडले. नंतर आमी शेती वेवसाय म्हणून उसाचो धंदो वाडयलो. बापूय करतालो, आवय करतालो, तितून हांवूय बी केलो. आनी प्रत्यक्षांत वच जाल्यार आयज हांव परत म्हागे 50 टन 60 टन फॅक्टरी मुजत वयतलो अशी म्हागेली अपेक्षा आसली. पूण आयज जर प्रत्यक्षांत हांव तुमकां दाखोवपाक येयलो पळय हांगा, तो झिरो. अख्खी फॅमिली ह्या उसाच्या पिकाचेर तांची डिपेंड आसा. हांगा जायते ऑफिसर आयले, सगळ्यांनी सगळें पळोवन गेल्या, इन्स्पेक्शन करून गेल्या, पण हाजेर कांयच अजून तोडगो ना. येयल्ल्या वर्सा तांकां हें अशेंच लुकसाणी जाल्ली आसा आनी ते लोनाचे पयशे कशे परत फेड करपाचे हाजे विचारान आसा. शिगांवच्यान हांव विवेक प्रभू.